हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. आईज आईज आम्ही करतले केक. आईज आम्ही करतले नो एडेड शुगर केक. हे दिसांनी बरेचशे लोक केक नाका, साकर नाका असे म्हणटा. म्हाका म्हाका नाका ग्रेसी नाका, हांव डायट करता आनी म्हाका साखरेची जमना. आणि आता हे सनी डायबेटीक आहा म्हणटकीर लोक म्हणटा अरे बाबा आपण डायबेटीक आहा, आपूण ते खावपाक शकना, केक आनी बड्डे आनी कशें करतले. ताका लागून हे सोल्युशन. हे पळया केक स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी. लेट्स स्टार्ट. तर हांवें घेतला आंबे, डाळिंग, केळी, पायनॅपल, अनानस, संत्रा, किवी आणि हे पीच, पोमोग्रेनेट. तुमकां जाय ते फ्रूट घेवपा जाता. हांवें हे सिलेक्ट केला. आता फुडल्या व्हिडियोन दुसरे आनी खंयचे फ्रूट घेवन बसलो. तर सगळ्यात पयलीं आमी वॉटरमेलन मसून कातरून घेवया. सारके कट करून घेवया. ताका रावंड शेप करपा लागला हांव. हेजे सारके शेप पळोवन घे आनी सायडीतले मागीर ते स्कीन काडून हांवें रावंड केला. तुमकां स्क्वेअर जाय जाल्यार स्क्वेअर करा, कांयच प्रॉब्लेम ना. आफ्टर ऑल चॉईस तुमचे. आनी हे ट्राय करून पळया कितले सुंदर दिसता ते केक. आनी मागीर ताका सारके रावंड ट्रीम करून जे एक्स्ट्रा दिसता ते सगळे रावंड ट्रीम करून सुशेगाद काडून घेवपाचे. हे सगळे कामां तुमकां सुशेगाद करचे पडटले, गडबडीन जावपाचे ना. ते कामां बरे शेप दिवचे पडटा, ते कलाकारी करचे पडटा. हे पळया कशें काडल्या ते. कोणाचेन बी करपाक शकता. सारके व्हिडिओ पळयात आनी करा. कोण बी करपाक शकता. हे व्हडलेशें काय डिफिकल्ट ना. पळोवपाक अशें दिसता आसतलें थोड्यांक डिफिकल्ट, पण सगळें इजी आहा. पळयल्यार सगळें जाता. हांव करता म्हटल्यार तुमी बी करपाक शकता न्हू. आता तेच वॉटरमेलनाचे हांव 3 स्लायस मारता. बरे मातशे जाडशे मारया. मातशे जाडशे मारया स्लायस. अशे 3 स्लायस मारपाचे. हे कितें एक्स्ट्रा बियो आहा जाता तितले काडा. आनी हे आंबे हांव पील करून घेता आनी स्लायस करून घेता. कित्याक ते आंबे मागीर आमी तेजे अशे लेयर अशे घालतले. तुमच्यान जाय ते घालपा जाता. पायनॅपल जाल्यार पायनॅपल घाला, आंबे जाल्यार आंबे घाला, कितेंय घातल्यार जाता. पण भितर जे स्लायस घालतले न्ही मातशे पातळ उरपा जाय. कित्याक ते कट केल्या उपरांत अशे लेयर अशी दिसपा जाय न्ही. केक अशे सारके केक अशे दिसतले जेन्ना तुमी कट करतले न्ही. फोटवाचेर पयला आसतले. सारके केक बेस अशे दिसता न्ही. एक्स्ट्रा जर शेप सारखे ना जाल्यार अशे शेप करून घेवया आमी. शेप सारके दिसूना ते फायनल कट. ऑरेंज पील करून घेवया. आणि हे भाशेन कट मारून हे सेजमेंट काडून घेवया येतात. कारण ते अशे रावंड अशे पॅटल अशे घातले न्ही वयल्यान तशे घालतले. ताका लागून तशे कट करपाचे पडटले. सारखे मांडून घ्या ते वयर रावंड शेप. रावंड सारखे एक एक करून सारखे मांडून घ्या. पायनॅपल कातरून घेवया आमी. पायनॅपल बरे पातळ कातरून घेवपाक. पायनॅपल बरे पातळ कातरून घेवया.
कारण ते आमकां रावंड अशें आमी करतले न्ही, स्लायस स्लायस दवरतले न्ही, हाफ स्लायस, ते पळोवपाक बरें दिसतले. हे किवी स्कीन काढून घेवया आणि ताका स्लायस करया, कट करून स्लायस करया. सारखे पळय एकदम पातळ करपा जाय. आतां आमी हे किवीचे आमी फुलां करतले. कसलेय फ्रुट्साचे फुलां करपाक जाय तुमच्यान, बरें ताका बरें पातळ अशें कट करून घेवपाक जाय. आनी आतां ताका आमी अशे हे शेप दिवया आनी ताका एक गुलाब फूल अशी दिसतली तुमकां पळोवपाक. केकाचे मदीं दवरपाक. हे पळय कशें केलां. जाल्यार सुंदर दिसता न्ही कितले. पीच घेतले हांवें. पीच बरे अशे पातळ स्लायस करून घे, अशे फुलां अशे करपा, अशे फुलां अशे करून घेतला हांवें त्या भाशेन. तेतून ऑयल ना, कसले बटर ना, साकर ना, एडिशनल कलर ना, आनी तरी पूण ते केक नंबर 1 बरें चलपा लागला. ते केक तुमकां आवडटलेच. सगळ्यांनी एन्जॉय करपाक शकता न्हू केक. जे कोणाचे बड्डे आहा ताका तर मजाच मजा. हे थिंगा दवरले हांवें सारके मदीं. आनी ते पीच आहा तेजे दुसरे अशे पॅटल अशे केले हांवें, ते सायडीन दवरले. पळया कितले सुंदर दिसता ते. पोमोग्रेनेट हे अनार आमी अशे गाणे काडून घेवपाचे आनी तेजे वयल्यान घालया. रासबेरी, ब्लॅकबेरी जे मेळटा ते तुमच्यान घालपा जाता. जर तुमकां जे फ्रुट्स मेळटा त्या भाशेन तुमी पळोवन घ्या. तुमकां आयडिया येतले. करपाक लागतली न्ही, अशे वेगवेगळे आयडिया येतले. स्क्वेअर जाले स्क्वेअर, रावंड जाले रावंड. हे पळय, हे आमचे केक, सुंदर केक रेडी. कितले अट्रॅक्टिव्ह आनी सुंदर दिसता पळय. आनी तेतून ते मजेशीर दिसता पळोवपाक बीन आनी खावपाक बीन एकदम बरें आनी हेल्थी, फुल्ली हेल्थी केक हे. व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत जाल्यार लायक आनी सबस्क्रायब करा आनी आमच्या गोंयकार भावाक सपोर्ट करा. ओके, मेळ्या आनी दुसरे व्हिडिओन आनी भरपूर येवपाचे आहा. स्टे ट्यून्ड आनी जाता ते बेल दाबया तर तुमकां नोटिफिकेशन मेळटले. आनी मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. बाय.